म्हापशेच्या शेतकारा उपरांत आता नेवरे तिसवाडीच्या शेतकारांनी पणजे येवन जमनींच्या प्रश्नाचेर आंदोलन केले। या शेतकारांची नावां खंय रजिस्टर जाल्ली नात। आपली नावां सरकारी नोंदीत घालची अशें त्यांच्यानी मामलेदाराकडेन मागला। सोमार दिसा तिसवाडी नेवरेचे शेतकार मामलेदार कचेरीत येयल्ले। सरकारी रजिस्टरात त्यांच्या नावांची शेतकार म्हणून नोंद नाशिल्ल्यान ही नावां घालची अशें तेंच्यांनी मामलेदाराक निवेदन भेटयलें। कोमिताचें नांव तेंच्यांनी काडिनासतना हे अख्ख्या गोंयान चालू आसा। बार्देस तालुक्यान तेच चालू आसा, पेडणे मतदारसंघात तेच चालू आसा, आतां तिसवाडीन तेच चालू आसा। आतां हांव हांगा एकठांय येयल्लो आसा, अख्ख्या गोंयान हें एज्युकेशन आमी व्हरपाक जाय, कारण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे हांगा मामलेदार जे बसतात ऑफिसान, तेंच्यांनी ऑफिसान न बसता भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना कायदो केल्लो, कसेल्लेची जमीन राहील तेजें घर, ते कायद्यान अशें म्हटलेलें मामलेदारान प्रत्येक फिल्डार वचपाक जाय। फिल्डार वचून जी कोणाची मेर आसा, कोणाची शेत कोणाची आसा हेचे सर्वे करपाक जाय। हांगा परते जाल्लेले आसा। हे जे शेतकार भाव जे अख्ख्या गोंयान जे आसा, कितके तरी हे टेनन्सी कायद्याच्या अंडर कितके तरी पेंडींग आसा केसीस। आतां पळोवंक गेल्यार कोविड-19च्या अंडर 7 म्हयने जाले, मामलेदार फक्त ऑफिसान बसतात, भायर बोर्ड मारलेलो आसा आज केसीची पोस्टपोन केलेली आसा म्हणून। प्रत्येक ऑफिस जे डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन हेच चालू आसा। आणि सांत आंध्रे मतदारसंघात 1200 शेतकार आसा। त्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक आमी स्वता आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हेच्या फुडें अख्ख्या गोंयान हे एज्युकेशन व्हरतले। आणि जे शेतकारा भावांक जे त्रास जाता, मामलेदार त्रास करता, कलेक्टर त्रास करता, हेजेर आमी स्वताहून एज्युकेशन आमी फुडें सरतले आणि प्रत्येकाक आमी न्याय दिवपाचो आज प्रयत्न केलेलो आसा। म्हापसा मतदारसंघात तेच जाल्लेले आसा। म्हापसान हेच आमची अशीच नावां डिलीट केलेली आसा। हे आमी एज्युकेशन हे फुडें अक्षरशः बीजेपीचे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचं सरकार, बहुजनाचं सरकार जो म्हणटा न्हू, हे सगळे फट। हेच्या आदीं आयतार दिसा म्हापशेचो श्री बोडगेश्वर शेतकार संघ आणि वाठारांतल्या शेतकारांनी सरकाराचो निशेध उक्तायल्लो। सरकार दरबारात शेतकार म्हण तेंची नोंदच जाल्ली ना असो त्यांचो आरोप। आपली तशेंच आपले फॅमिलीची नावां सरकारा कडेन नोंद जावची अशें तेंच्यांनी मागलां। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया।